परशुराम भवन एक 15 वर्सां तुम्ही खंय आसले? अरे बाप, जेन्ना इलेक्शन जाता ते आमदारान कोल करून कोलाचेर तेका कोल दिलो आणि तो जिखलो, आणि ह्या आमदारान कोलाचेर घेवना म्हणटा मरे. एक्चुअली घेवना तर तो पडलो, जिखला तेणें करूंक जाय ना, बरोबर जाय ना, तेका तो पडला मरे. कोण घेऊनच जनता उडयला तेका. लोकांचे सेंटिमेंट घेऊन तू जिखून येयला तू कर मरे. तुझे जेन्ना आम्ही इश्यू रेज करता तू जागो आता अजून तो म्हणता आपण कोल बंद करा, कोल बंद करतो कोणे गेला आपण कोल सोडपाना बंद करतो. अरे बंद कर साहेब, बंद कर, आम कोल नाका. म्हाका कळ्ळें तेन्ना बाकीच्यांका सांगले अरे अशें आमकां बियाला प्रत्येकाक कळ्ळें. सो आमी डिसायड आमकां लोकांचे पडला म्हणून आमी एमपीए चेअरमॅनाची ऑफिशियली अपॉइंटमेंट घेतलो आणि तेजे कडेन गेले. तेजे कडेन कितें कितें डिस्कशन जाता आता कुणाली बाईन तुमकां ऑलरेडी सांगलेला. पण हेजेर एमएलए जेन्ना आपली प्रेस नेक्स्ट बायट दिली तेन्ना तो सांगता आमी थंय च्या पिवपाक गेले. अरे बाबा, एमपीए चेअरमॅन इज आयएएस ऑफिसर, गव्हर्नमेंट ऑफिसर, तो प्रायर अपॉइंटमेंट कोणाक एंट्री दिना. तो तुका दिसता तो आमकां फक्त च्या पिवपाक एंट्री दितलो म्हणून? तुका सांगता एटलिस्ट तू तुझ्या एमएलए पदाचो व्हॅल्यू कर आणि खोटी उलोवपाचें बंद कर. सेकंडली आता ट्रान्सपोर्टच्या वास्कोच्यान तो हांगा हे कर, वास्कोच्यान तेणे सडा ट्रान्सपोर्ट गेले. खंयचो एमएलए जिखून येयले आपले कॉन्स्टिट्युशन पयलीं चिंतता, पूण हांव फर्स्ट एमएलए जेणे वास्कोचे जी नाका जाल्ली घाण काडली आनी मुरगांवान धाडली. हितून त्याचा किती एजंट आसा आमकां खबर ना. बेटर तुम्ही ताका विचारा किती एजंटाचो. प्लस अरे तू आता करचीच पडली, तुका कसलो प्रेशर येवन तुका करचीच पडली, बऱ्या अंडरस्टँड जाता. पूण जेन्ना म्हाजे कडेन कलेक्टराची ऑर्डर आहा 2012 साऊथ कलेक्टरान एक ऑर्डर काडलेली विथ टायम रिस्ट्रिक्शन. टायम रिस्ट्रिक्शन कितें जातलें, सकाळी 7 ते 8:15 बंद आसपाचें, सेकंड 12:45 to 14 hours बंद आसपाचें, 17 to 20 hours बंद आसपाचें. जेन्ना तू जर ही ट्रान्सपोर्टान ते कसले प्रेशरान केली बरोबर आपली एक कित्याक फॉलो करूना तुवें? हेजी तुमकां जेन्ना आमची काउन्सिल मिटींग आसली तेन्ना एओबीचेर हांव ते इश्यू उलयलो, कित्याक हांव त्या भागात रावता. वार्ड नंबर 5 मोस्ट एफेक्टेड, कित्याक आमकां सगळे क्लोज बाय येता आणि कशें पॉल्युशन प्रत्येकाच्या घरांत कशें जेवणान कशें उदकान वयता तें म्हाका खबर आहा आणि लोक पर्सनली म्हाका येवन सांगता. सो एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांवें हो क्वेश्चन रेज केलो काउन्सिल हितून. आणि हांव जेन्ना रेज करतना हांवें बऱ्या प्रमाणे बरो एक्सप्लेन केलो आमच्या चीफ ऑफिसराक आणि आमच्या चेअरपर्सनाक, आणि म्हाका बाकीचे कलीग कोन्सान तितकोच सपोर्ट दिलो. मुरगांव वाठारात रावणारे सगळे काउन्सिलर्स आयज हांगासर जमा जाल्ले आसा. लास्ट टायम आमी चेअरमॅना कडेन मेळ्ळी तेजे 3 दीस पयलीं. तेन्ना चेअरमॅना कडेन मेळून आमी थोडे कितें पॉयंट्स आमी डिस्कस केलेले. तेजे उपरांत सोमतोच मागीर आमदाराची मिटींग जाली चेअरमॅना बरोबर. म्हणटकूच आमदारान थोडेशे एलिगेशन्स घातला आमचे कडेन आमचेर. तेजे क्लॅरिफिकेशन दिवपा खातीर आमी हांगासर आयज जमलेली आसा. फर्स्ट सांगपाक म्हटल्यार त्या दिसाक आमी प्रेसाक इन्वॉल्व करूंक नासलेले, कित्याक की तो एक अनऑफिशियल मीट आसलेली विथ द चेअरमॅन. कळ्ळें न्ही? कित्याक की आमकां थोडे कितें समजून घेवपाचें आसलेले कशें चल्ला आनी कितें चल्ला वेव्हार एमपीए भितर कोर्टा भितर. म्हणटकूच आमी जस्ट क्लॅरिफिकेशन घेवपा खातीर चेअरमॅनाक मेळ्ळी, कित्याक की आमकां फुडलो आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो हें समजून घेवपाचें आसलेलें. सो तेच्या खातीर आमी सगळीं जाणां थंयसर गेल्लेली. आता जेन्ना आमी ते चेअरमॅना कडेन उलयली तेन्ना आमी खुबशे पॉयंट्स आमकां चेअरमॅनान समजून दिवपाचो प्रयत्न केलो, पूण आमी टोटली सॅटिस्फायड नाशिल्ली. म्हणटकूच आमी तांकां सांगलें कितें, आमचे जे पॉयंट्स आसा ते तुमी घेयात आनी ताचेर तुमी कितें तरी काम करात. म्हणटकूच आमी जे चेअरमॅना कडेन मांडलेले जे प्रश्न आसलेले तेतूंतले प्रश्न म्हटल्यार फर्स्ट म्हटल्यार आमी ट्रान्सपोर्टेशना बद्दल उलयलेली. ट्रान्सपोर्टेशन आमच्या जो वास्को भागांतल्यान वयतालो तो आता मुरगांवाच्या वाठारांतल्यान सुरू जाल्लो आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणटकूच तो ट्रान्सपोर्टेशना खातीर आमकां खुबशे डिले जाता, म्हणजे आमचे व्हेहिकल खंय तरी रेस्ट्रिक्ट जातात, आमच्या लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता. ऑफिसाक वचणारे लोक आसात, स्कुलाक वचणारी भुरगीं आसात, हेंकां सगळ्यांका खंय तरी हेजो खूब प्रभाव तेंचेर पडटा. म्हणटकूच आमचो फर्स्ट पॉयंट आसलेलो तो ट्रान्सपोर्टेशनाचेर आसलेलो. आनी ट्रान्सपोर्टेशनाचे जे टायमिंग्स आसात ते रेग्युलरायज ना. कळ्ळें न्ही?
तांच्यांनी फुल स्विंग खंयच्याय टायमार ते आपले व्हेकल्स भायर काडटा आनी खंयच्याय टायमार तांकां जाय तशें ते काम करतात. तशें जावचें न्हू म्हणून आमी चेअरमॅना कडेन मागलें की जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा ते तुमी रेस्ट्रिक्ट करा, तांकां प्रॉपर टायमिंग्स दवरा आनी 10 मिनिट्साच्या गॅपान एक गाडी सोडात, जेणे करून आमचे रोडाचेर ट्रॅफिक जॅम जावचो न्हू. हो फर्स्ट पॉयंट आसलेलो. दुसरो म्हटल्यार जेन्ना ते लोड करतात तेंच्यांनी लोड करता आसतना आपली जी व्हेकल आसा ती चेसीच्या प्रमाणानूच मात्रेन ते जे कार्गो आसा ते फील करचे अशें आमचो एक तेंचे कडेन मागणी आसलेली. दुसरें म्हटल्यार स्विपींग, कंटिन्युअस स्विपींग आनी स्प्रिंकलिंग ऑफ वॉटर हे डेली 5 ते 6 वरांचेर तेंच्यांनी करचे सकाळी फुडें, असो आमचो एक तेंचे कडेन मागणी आसलेले. तशेंच आमी जे डस्टा खातीर जे सायटीक रोडा सायटीक जी माती बसून उरता म्हणजे एक हंप रेडी जाता, सो तो हंप क्लियर करपा खातीर आमी तांकां मॅन्युअली क्लिनिंग करपाचें सुद्दां एक ऑप्शन आमी तेंचे कडेन दवरलेलें आनी तेंच्यांनी आमकां हे क्लॅरिफाय सुद्दां केलें की आमी तें काम करतले म्हणून. दुसरें म्हणल्यार आमी आमच्या लोकलांक हाचो खूब प्रभाव आनी खूब पोल्युशन आमकां सोंसचें पडटा, म्हणटकूच आमी तांचे कडेन मागलेलें की तेंच्यांनी CSR एक्टिविटीसून आमच्या लोकलां खातीर कितें तरी काम करचें. दुसरें म्हणल्यार जे आमी जेन्ना हे सगळे पॉयंट्स मांडले तेन्ना आमकां चेअरमॅना कडल्यान एक पॉझिटिव्ह रिएक्शन मेळ्ळो. चेअरमॅनान आमकां सगळ्यांका सांगलें की जे आमी मांडल्या हे सगळे पॉयंट्स आपूण सगळे फाल्यांसून सुरवात करतलो आनी तेणी ते ऑलरेडी प्लॅन्स आमच्या एक्शनान हाडलेले आसा आनी इम्प्लिमेंटेशन केल्ले आसा. आतां जेन्ना आमचे हे पॉयंट्स तेणी अश्युरन्स आमकां दिले की आपूण हे सगळे काम करतलो, तेन्ना आमी तांकां सांगलें कितें, जेन्ना आमी सगळी म्युनिसिपल कावन्सिलर्स जे आसा पळय तांकां तुमचो जो प्लांट कसो काम करता हे कळपा खातीर आमी सगळीं जाणां तुमकां एक विजीट दितली, जेणे करून आमकां फूल भोंवून तो प्लांट कसो ऑपरेट जाता हे आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांक तशेंच चेअरपर्सनांक तशेंच ऑल द स्टेक होल्डर्सांक कळचें आनी आमचे जनरल पब्लिकाक भायर कळचें म्हणून आमी एक मेमोरेंडम आतां घालपाचीच आसा. आमी फूल कावन्सिलर्स प्लस चेअरपर्सन आनी ऑल द स्टेक होल्डर्स आमी चेअरमॅनाक हे सुद्दां सांगलां की आमकां जे JSW अडानी जे तेंच्या सकयल काम करतात कंपनीज त्या सगळ्यांचे चेअरमॅनाक हाडून आमकां एक जॉयंट मिटींग सगळ्यां बरोबर घेवपाची आसा आनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन कोर्टा भितर करचें आसा. सो हे सगळें करता आसतना आमी जे ऑलरेडी मांडलेले जे विचार आसात ते आमी तुमकां सांगलेले आसा. आमी खुबशे गजाली आसात ते डिस्कस केलेले, बट देन आमचे कडेन त्या दिसाक इनफॉर्मल असल्या कारणान आमचे कडेन ताचो तुमकां मिनिट्स मेळून फॉर्मली आमी हे सगळे इम्प्लिमेंट करतले आनी आमी विथ अ मेमोरेंडम आमी नेक्स्ट मिटींग चेअरमॅना कडेन ठरयतली. जेन्ना हो आमदार जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो इलेक्शना पयलीं तेमी सगळे पुरसां कडेन देवळांनी मस्जिदांनी प्रॉमीस केल्लें की आमी काँग्रेस सोडून खंयचे पार्टीक जिखून येतूच काँग्रेस सोडून खंयचे पार्टीक वचपा नाय. हो जिखून येवन 6 म्हयन्यान काँग्रेस सोडून BJPन येयलो. 6 म्हयन्यान ही तेजी पयली फोट देवा कडेन तेणें पयली फोट देवा कडेन मारली. मागीर दुसरी म्हणल्यार तेणें तो काँग्रेसीन आसलेलो तेन्ना तो MLA नासलेलो तेन्ना तो MLA इलेक्शना पयलीं सगळ्या लोकांक म्हणटालो आपूण कोल बंद करता, पोल्युशन बंद करता, कोल ट्रान्सपोर्टूय बंद करता, सगळें बंद करता म्हणटालो एमपीडीन कितें चलता तें पोल्युशन जाता तें. पूण जेन्ना तो आसलेलो तो लोकां कडेन वताले सगळें आपूण कोल बंद करता आपल्या निवडून हाडाय. मागीर तो निवडून येयलो. निवडून येतकूच तेणें एक बायट दिली रोखडीच बायणा बिचीर की आपूण कितें करतलो. तुम्ही ऐकला न्ही, जेन्ना तो MLA जालो 2 म्हयन्यान तेणें बायणा बिचीर बायट दिली पूण तेगे 2 वर्सां जाता तो BJPन येयलो 6 म्हयन्यान 2 वर्सां कंप्लीट जाता तेका कोल बंद केला ना कोल बंद केला तेजेर तो निवडून येयलो. आदले आमदार उडयलो निवडून येयलो
बंद केला ना, कोल बंद केला, पोल्युशन काय हे केलं ना, कंट्रोल धरून केला ना. पूण ही तेजी दुसरी फूट लोकांक मारली. हेजेर तो निवडून येयल्लो, दुसरी फूट लोकांक मारली. तिसरी म्हणल्यार तो पयर उलयला की आपूण लोकल्सां बिझनस करून दिता. पयलीं आमदार लोकल्सांक करून नासलो आनी तो सगळो देंवता अशें उलयता तो. पूण लोकल्सांक कोणा दिले? भावानी एक कंपनी हाडली, भावानी शिपींग कंपनी. स्टोरींग तो करता. पयलीं रॉड्रिक्स एसोसिएट म्हणून आसलेले, लिंडन तेजो ओनर, ते करताले. तेंचे काडून तेका दिला. तेका थिंग त्या भावानी कडसून बॅक पावता. तशेंच थिंग भावानी कडेन ताणें ते अशें लोक उलयता ते बॅक पावता भावानी कडसून. आनी ताणें ते थिंगा लोडर ते सूर्य कोण भुरग्याक दिला, तो कोण सूरज म्हण तेका दिला. तशेंच ट्रान्सपोर्ट एक केपें कुर्तुरी भुरग्यांक भायर लोकांक दिला ट्रान्सपोर्टान. तो म्हणटा आपूण लोकलना हेल्प करता. ही सुनील फोटींग हो एक नंबर फोटींग एमएलए. ताका हेजेर विश्वास ना. आनी कित्याक तेणें इवन आमचो कोल जो पयलो कोण ट्रान्सपोर्ट करतालो, आमचो भुरगो गोंयकार भुरगो आनी आमचो लोकलूच सोड्यार रावपी पेडण्यां रावपी भुरगीं करताले, तेंचे ट्रान्सपोर्ट काडला करून एका कोणा कर्नाटका तेका दिला, कर्नाटक त्या मनशाक दिला, मुस्लीम कोण तेंका दिला. तो म्हणटा आपूण लोकल्सांक पयलीं प्रायोरिटी दितलो, मी लोकल्सांक प्रायोरिटी दिता. तो म्हणटा हांव कावन्सिलर आसलोलो म्हणटा तो, मागीर बिझनस चलताले. हांव 9 नंबर कावन्सिलर, हांव 9 नंबर आसलोलो, हांव भायणेकार, मागीर 25 वर्सां शिकून येयलो. मागीर तो म्हणटा मुगे बिझनस चलताले, कावन्सिलान बिझनस करपा न्ही फोर्टान, म्हाका सांगाय तुमी. कावन्सिलान एक कितें नसो जाता बिझनस केल्यार. हो म्हणटा आपूण लोकल्सांक बिझनस दिता. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार तो म्हणटा आमी कावन्सिलर गेले, आपले बारा येवची म्हणटालो कावन्सिलर. आमी ताका भियोन येयले ना, कितें हेजे सगळे पेपराचेर येता, सगळे दिसा दीस पेपराचेर येता. बॅगां घेता आनी हें घेता. हो आमकां व्हरून एजंटाचो जाल्लो आसतलो, तेजो एमएलएचो एजंटा आसलोलो की आमकां व्हरून बॅगां उखलपाची. हो पयर उलयता तो बॅगां उखलून आमी गेले, हो आमी व्हरून बॅगां उखलपाची. हेजे सगळे पेपराचेर येता. कितें येता तुमी चोया पेपर चोय. इतलें मागीर सांगपाचें कितें. आनी ताका फोटींग माननाका. हो 1 नंबर काडटात फोटींग. एमएलए मुरमुगांवचो 1 नंबर काडटात फोटींग. ते आनी फोटींग उलयनाका. इतलें फोटींग उलयन बंद कर फोटींग उलोवपाचें. लोकांक सगळें पडटा फोटींग कितें तें कितें तें. म्हटल्यार सडा भागांत जो पोल्युशन जाता तेज्यार मुद्दो आमी जेन्ना आमची म्युनिसिपल कावन्सिलाची मिटींग घेतल्या, तेतून आमचो 5 नंबराचो कावन्सिलर दामू नायक हेणी विशय मांडलो. खरोच बाबा पोल्युशन जाता. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार 2 नंबर, 5 नंबर आनी 6 नंबर दीस वॉर्ड आर मोस्टली इफेक्टेड. आयज तुमी आमी प्रॅक्टिकली आमी गेल्ले तेन्ना सांगले आमी एका चेअरमॅनाक, जाल्यार तुमी ते सगळे आमकां मेकॅनीक ऑन पिक्चर सगळे सारखे दाखयता आसता. आमी सांगले तुमकां आमच्या वांगडा या, आमी तुमकां दाखयता प्रॅक्टिकली कितें उरलो जाता तो. हे करपाक लागून कितें आमी म्युनिसिपालिटीन आमचो मुद्दो मांडपाक शकना. आमी पोल्युशन जाता आमच्या लेवलार आमी हायलायट करपाक शकना. दुसरें म्हटल्यार तेणी सांगून दिवपाचें की बाबा हे जे कितल्या कार्यकर्त्यांक तेणी कॉन्फिडन्सान घेतला. जो कार्गो मुवमेंट फ्रॉम 9 नंबरांतल्यान वयतालो तो 1 नंबरांतल्यान कितल्या कार्यकर्त्यांक सांगला तेणी. आनी ज्यामुळे जे आता दिसाक 500-600 गाडयो धांवता त्या रोडा वयल्यान, आनी ते रोडाक तेका लागून आनी चड पोल्युशन वाडला. हे ताका कळना. हे कोणाक सांगलेले तेणी म्हणटा आमकां कितें सांगूं नाका म्हणून. हे पयलीं तेणी सांगपाचें, त्याच्या कार्यकर्त्यांक विचारपाचें तेणी. आनी सोडेकारांक फोटींग मारता न्हू पोल्युशन जाता म्हणून. हे तेणी कितल्या कार्यकर्त्यांक सांगलेले की बाबा 9 नंबराचो ट्रान्सपोर्ट आहा तो 1 नंबरान आपूण ह्या करता तुमकां लागून म्हणून. ते कितें एडवांटेज आहा सडा लागून. सड्याक कितें एडवांटेज आहा भितर. वास्कोकार फ्री जाले भितर. वास्को पोल्युशन जातालें ते सड्याक पोल्युशन हाडलें. हेका कारणीभूत कोण आहा. दुसरें म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार तेणी आतां आमी आमच्या भितर उलयले. आमी चायेक गेला, च्या पिवपाक गेला काय ते हॉटेल ते च्या पिवपाक वचपाक. हांव सांगता तो फोटो मारपाक गेल्लो म्हणून. तो आमी चायेक गेला तो खाली फोटोग्राफी केला आनी येयला भायर. जे आमी करून येयला तेच तो भायर गेला. इतलेच की आमी तेजी भायर दिल्ली. फ्रस्ट्रेट जाल्लो आनी हे सगळे कितें करवा आनी कितें नाका अशें जाता, अशें जाल्लें आहा तेका. मारवा म्युनिसिपल कावन्सिलर रामचंद्र कामत, वॉर्ड नंबर 7 कावन्सिलर. हांव एक सांगपाक सोदतां, दामू आमचो 5 नंबर कावन्सिलरान हो इश्यू रेज केलो म्युनिसिपालिटीन योवेन. आनी तेन्ना तो म्हणटा हांकां पोलाचे कशें पडले ना म्हणटा. आमी इश्यू रेज केलो तेणी खरें. आमकां म्युनिसिपालिटीन रायट आहा कसलो उलोवपाक. तेका रायट आहा. तेका खूब त्रास जाता, तेका लोक सतायता.
तो कितें म्हणटा हेंच्यांनी कावन्सिलान रेज केलो म्हणून तो जागो जालो, तेजे पयलीं खंय आहलो, तेजे पयलीं कित्याक तूं कित्याक करूंक ना, पयलीं तूंच इश्यू घेवपी न्हू तो पयलो. लिव बाबान सांगलां पयलीं तूंच सांगतालो, तुकाच त्रास जाताले. हे सगळ्या लोकांक खबर आहा पूल खंयचो बंद जावपाचो ना म्हणून. आख्या सगळ्यांक खबर आहा. आमी पॉलिटिक्स करना हांगा. आमकां कितें तो पोल कंट्रोल केल्लो जाय. ते बंद करून कोणाक 4-5 हजार लोकांक उपाशी मारपाचें ना आमकां. प्रेस माध्यमातून आपण तिने आमकां फोन करून जालो काय ना ऑफिशियली काय ना तिने प्रेस माध्यम खंयच्या तरी एक मिडियाचेर येयल्लें की आमकां आपयला. सो आमी तेज्या थ्रू आमी वचूंक शकना. तेणे आमकां तर असले तेका तर खरेंच आमकां व्हरपाचें आसलें तर तेणे आमकां फोन करचें आसलें. आनी तो म्हणटा पळय आमी न्हिदले म्हणून 2 वर्सां न्हिदलो. तूं आमदार तुजो डे 1 सून तूं अख्खे काँग्रेस पार्टी गोंयची घेवन तूं नाचतलो मरे कोल बंद म्हणून. आतां कितें न्हिदलो आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन इश्यू रेज केलो तुका याद येयली. ट्रान्सपोर्टेशन आमी हाडलो मुरगांवां तुवें हाडलो मरे. हे तर 15 वर्सां तर आमी आमचो आमदार आसतना केल्लो तूं बॉम्ब मारपाचो. तुवें हे कित्याक हाडले परत. ज्या प्रमाणे सांगला पळय म्हाका दिसता ह्या आमदाराक फटींगपणा शिवाय कांय विशय ना. ह्यो दीस बरे बाबा तूं कमिशन आमदार जाल्लो आहा. तूं स्वताची इमेज पिड्ड्यार करता, भारतीय जनता पार्टीची इमेज पिड्ड्यार करता हे लक्षांत दवर. आणि आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमी अजून पार्टी खंयची आमी त्याच पार्टीन ना. सो आमी इतलेंच सांगता की तूं पार्टीचें नांव तूं पिड्ड्यार करनाका. आमची पार्टीचें नांव पिड्ड्यार जाता. हायवे अजून कंप्लीट जावना आनी सगळं 8 महिने लागतले अशें म्हणटा चेअरमॅन. अजून कंप्लीट जावना. हेडे जावच्या पयलीं 1 वर्स आतां माहीत जालें ट्रान्सपोर्टेशन साडे जालें. इतले डेंजरस आहा. कितले ऍक्सिडेंट जाले लोकल कितले ट्रका पोंदा पडले पांयाचो कोणाचो हें जाला खूब गोश्टी जाले. हे आमदाराक कांय पडलें ना.